भितर आसा आणि बाबा वाटान पासून मारून गेला. वाटान पासून म्हणून हांवें ताका कितले फाटी सांगलें वाटान वचून कितें काम आसल्यार म्हाका सांग. जॉन तू जाणे बाबा कोणाची सायकल ना सगळे सोड पयलो भितर वच आणि नाश्तो तयार कर. मी कॉलेजीक गेलो वचून त्याचो दिन आसा. Good morning, mom. Good morning. Good morning. I'm Rajit. Okay? I'm waiting. Dominic राव, म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय. कितें सांगलें? Dominic, पयलीं घाला वेळार आनी हांव सांगता तें आयक. आमचे मामा बाबाचें नांव राव. ताणें दोगांयनी आमकां कितले त्रास काडून वयर काडला. केन्नाच आमकां कळ्ळें. या तुझ्या गोवाक मातसो सोदनाय किंवा त्या कसो जास्ती कडेन गरज हांव सदांच तुवें सांगलां की म्हजो मान ओके बरें म्हाका म्हाका इंग्लीश म्हाका रावतलें तातूंत म्हाका लॅक्चर ओके बाय. मोनिका कितलो वेळ जालो गवती पासून घरा येवंक ना. हांवें कितले फावटी सांगलां भुरग्यांनी साथ जावच्या आदी घरांत उजवाडचो जाय. सायमन तू कितले बेस्ती जास्ती काडटाय. आमचो डॉमिनिक आतां ल्हान ना वाडून व्हडलो जाला. बरें वायटाची ताका ओळख आसा. मामा तूं अशें म्हणून ताचो सदांच फावो केला. ह्या दिसांनी तो सदांच घरांत येता. मोनिका एक सांग तुवें ताका केन्ना तरी विचारलाय तो इतलो खंय पासून आसता आनी कित्याक घरांत येयला पळय. बरें आज ताका घरा उबी हांव ताका विचारले शिवाय उबी रावची ना. चल आमी आतां सगळीं एकठांय जावन आमोरी करुया. मामा राव डॉमिनिकाक घेवन बाबा जेवण रेडी आहा. टेस्ट जाला टेस्ट करे जेवण जाला जेवण घे. अरे म्हाका एक सांग तूं केन्ना तरी रोसा करताय. रोसा कोता अरे बाबा हांव दिसा एकूच पळय रोसा कोता सकाळ नको म्हणूनच आमच्या घरांत वॉक चड आनी काम उणें. कितें जालें झोपी मेळूंक ना बाकी म्हाका करपाचें आसा न्ही. डॉमिनिक तुका बाबा फाटल्याचेंच कळना. कॉलेज गावात जाल्यार कितलो वेळ जालो. तूं आजून पासून खंय आसलोय. तुजें विचारून जालें आनी हांव तेन्ना कितें विचारूं. डॉमिनिक तुका इतलो वेळ कित्याक जालो. अरे इतलो म्हाका पासून सुद्दां आसा. हांवें तुका कितले फावटी सांगलां भुरग्यांनी साथ जावच्या आदी घरांत उजवाडचो जाय. तुम्ही असो भितर वच अनंतर भात आनी वेगळी भायर आमी सगळीं मेळोन आयमोरी करुया. पापा म्हाका बिलकूल वेळ आनी परत तुका म्हजी इंग्लीश सांगता आमी सगळे मेळोन आज विचारया. जायते दीस जाले तुका पळयला घरा वेळार येयना. तुमी आसताय. ए मा तूं मातसो पापा लागीं उलयता. डॉमिनिक तुजें चड जालें. व्हडले बाब रेस्पेक्ट दिवंक जाय. केन्ना विसरलोय. बाबा आसूं दी ताचें सदांचेंच तें. ओलिव्हिया तूं ताची सायड घेनाका. तुमी सगळ्यांनी मेळून ताका जोडून दवरला. ते पासून आज तो कोणाकूच रेस्पेक्ट दिना. चला म्हाका तुमी सगळीं भितर आसात. बाबा ताका विचारता न्हय. अरे आज काय भुरग्यांक कितें जालां व्हडल्या म्हणे बिलकुल मान दिनाय म्हण तुमी. ए हॅलो चल चल तू तुझे इश्ट येवच्या पयलीं तू तांकां फोन करून सांग तू येनाय म्हणून. पूण बाबा बाबा कितें सांगता ती कोण नाजाल्यार ताका राग येतलो. चल पयलो भितर वच आनी तांकां फोन कर. Un levanta
ustedes, uno paso a ver que mata por how for it is ye punya mata dewan dia yo moso suci goina एक बार भी
म्हज्या वाट्याची सगळी गिरेस्ताय येतोच हे घर सोडून येतोच म्हज्या जाय कशें जिवीत जिवयता म्हाका विचारतले संवसारांत कोण हांवें तुका सांगलेलें तूं तुज्या इश्टाक आमगे राबोवचो नायलो जाल्यार तेन्ना कित्याक आयलें बाबा ते म्हाका मेळोंक जाय आनी ते म्हाका हांगा मेळोन घरांत येले जाल्यार म्हाका कितें तूं चड उलयताय हें आसुनी बाबा म्हाका तुज्या लागीं उलोवंक जाय उलोवपाक तें कसलें अरे तुका आमी कितें म्हणून गेला तुका जाय तुजें आमी सगळें दिलां निर्मा तुका हांवें सांगला उलया हांव तुज्या लागीं उलयना पूण हांव पापा लागीं उलयता बाबा पापा पळय सांग तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदता सांग पापा पापा म्हज्या वाट्याक पडटा ती गिरेस्ताय म्हाका न्ही हय बाबा आनी म्हज्या पयल्याचें जिवीत त्या घरांत म्हाकाय घेवंक जाय म्हाकाय म्हजें लायफ आसा म्हाकाय म्हजें जिवीत आनी ह्या फुडें ह्या तुज्या घरांत म्हाका कोय दिलो सोराव नाका म्हजो बाबा तूं समजना तूं कितें उलयता पळय चल आमी दोगी भितर या आमी फाल्यां उलोवचें हाय म्हाका कितें जावपाक सांगलें म्हाका कांय आयकूं नाका हांव बरो जाणा हांव कितें उलयता पळय तुवें म्हाका सांगची गरज ना म्हज्या पुताक कशें म्हणनाका हें कर आमी आमच्या एकवटान आनी मोगान घडोवन हाडला आनी तुमी म्हजे दोगूय पूत ह्या घरांत पडले जाल्यार तुमी म्हजे कुडीचे सांगे जावन आसात म्हजी ताकद जावन आसा चल भितर वच आमी फाल्यां उलोवचें पापा पापा म्हाका तें कांयच आयकूं ना तूं म्हाका म्हजो वांटो दिताय जॉन कितें जालां आनी हो बोको कसलो सायबू कितें जालां हो आमचो पूत आमकां सोडून वचोंक सोदता कितें वय तूं ताका समजाय तो ल्हान आसा तो नको आपूण कितें करता पळय तो हें घर सोडून गेला जाल्यार ह्या संवसारांत तो सांडलो बाबा तुवें घर सोडून वचना काय हांवें केन्नाच तुमकां कांयच वायट करूंक ना बाबा बाबा आपण तुमची चोड आपोवपाक गेली तुका हे घरांत कांय उणें जावंक दिवंक ना दोगांय पळय तुमकां दिवंक रांदीत वाडोवलें बरें शिकोवंक तुमकां दिलें कितले त्रास काळी आमच्या मोगा पासप आनी आज कोण स्वाद जावंक सुवाळे हें घर आनी आमकां सोडून वचूंक सोदताय पूण बाबा ही गिरेस्ताय तुका दोनूच सारकें सूख दी पूण मामा बाबाचो मोग तुका खंयसरूच मेळचो ना बाबा चल ही तुज्या विचारपणा सोड आमकां असलें जिवीत नाका बाबा चल तूं वच माणसो आं सांगलें म्हाका कांयच आयकूं नाका म्हाका म्हजो वांटो जाय म्हणजे जाय चलत बेगीन वचात म्हजें इश्ट आतां येवचें जालें म्हाका वेळ ना बिलकूल वेळ ना चलत वचात आनी म्हज्या वाट्याक पडटा तें म्हाका हाडून दिया डॉक्टर अशें करी नाकाय तूं जाणाय बाबाची भलायकी हे दिसांनी बरी ना म्हणून तुवें मातसो उगी राव बापाची भलायकी बरी ना बरी जाल्यार तुका म्हाका जाता पळय हांव तर न्हय म्हाका कांयच पडूंक वचना म्हाका म्हजो वांटो जाय म्हणजे जाय बाबा कित्याक अशें करूंक सोदताय बाबा पळय हें सगळें सोड बाबा चल आमकां असलें जिवीत नाका हें सोडून दी सगळें मामा हांवें सांगला न्हय चोडून म्हजो फुडें लागीं हें करना म्हाजें इश्ट चल वचात भितर बेगीन वचात आनी म्हज्या वाट्याक पडटा तें सगळें हाडून दिया बाबा तुका वांटो जाय न्हय हय हांव विचारता वय पूण तूं आमकां सांडून वचना काय म्हज्या पुताक म्हज्या तुजे जिणेंत बिलकूल राव जावचें ना तुका तुजो वांटो आमकां चल भितर ते कबड्डी डॉक्युमेंट आसात ते मातशें घेवन तूं रडूं नाकाय भुरग्याक तूं तर ताका सोंसमाय अशें करी नाकाय म्हणून तो संवसारांत सांडटलो भुरगें तूं मातशें सोंसमाय ताका बाबा घे तुजो वांटो पूण तूं आमकां सोडून वचपाची खबर करी नाकाय म्हज्या पुताक बाबा ही विशमपणां तूं सोड
म्हाका जाय आसली डिवोर्स म्हाका मेळूंक आतां हांव म्हज्या जिवाचो राजा म्हज्या ह्या गिरेस्तकायेक जाय कशें जिवीत वय हांव वयतलो सगळें म्हाका जाय कशें जिवीत म्हाका तुमचें कांय एक गॅस पूण आमची बट बाबा ओय बाबा तुझो बाबा रडटा बाबा अशें करी नाकाय बाबा आमकां सोडून वचो नाकाय बाबा गेलो पूण हांव जाणा एक दीस तो जेवण पोचून येतलो हांव ताची वाट पळयत रावतलो गोंया आमचो अपूत सांगला तो खंयसरूय आसूं ताका पुताची वापण कर आनी ताका बरे भाशेन परतून घरा हाड आवय बापूय आपल्या भुरग्याचो खूब मोग करता पूण भुरगीं वाडून व्हडलीं जालीं म्हणटच आपल्या आवय बापायन केल्ले गोश्टी विसरतात पूण कांय तेजो हांव तुका कांयच वायट भावना तूं स्वताच फेलीच आसलें पुरो म्हज्या पुता बाबा अशें तुवें कित्याक म्हणून गेले आनी आमचें काळीज दुखयलें Oh,
भाडा पडून येतो अरे ए बाबा के दूध सोय या मुगे गाडी जोडा आवय बापोय आपल्या भुरग्या लहान तो ओळखू जाय आणि जो आपले किती पावला प्रॉडक्ट फायदा ना तुवें ताका जायतो समजायलो पूण ताणें तेणी एकूय उतर आयकून घेतलें आयज तो संवसारीक वस्तूंनी पुजा पूण एका दिसा तुज्या सामन्याचो ताका उगडास येतलो ताका उगडास येतलो
Puxado lado corinagor.
हांव सणाचो झेलो घेतलो म्हजो पूत घेतलो तुमी सगळीं म्हाका फट मारता म्हजो पूत घेवन चला म्हणून तो येतलो पळय तो येता पळय तो येता बाबा कित्याक म्हूण तूं तुजें गाडी सुकयताय आयज कितलेच म्हयने जाले ताची वाट पळयत आसा कितले दीस जाले तूं सारकें जेवण वचपाचें तुका डॉक्टरान सांगलां तूं कितें तरी खावंक जाय चल जाय तुगे कितें इनाचें तुगे खा मोनिका म्हजो पूत घेतलो आनी तो येयलो म्हणटूच हांव जेवतलो पळय तो येता हांव जाणा म्हजो पूत येवन म्हाका घोट बॅग मारतलो आनी म्हाका पापा म्हणटलो मागीर हांव आनी म्हजो पूत दोगूय आमी जेवतले दोरया आमची खाकर खोल कित्याक म्हूण तूं ताच्या नांवाची जास्ती काडटाय तो येवचो ना आयज दीस आनी रात हांव तुमची सांगाता आसा आनी तुमची सेवा करता तरी पूण गोडपण केल्या पुताची तुमकां चड हुस्को कशें म्हणून नाका आपल्या बापायक आपली भुरगीं कितलेंय वायट जाल्यारूय तांकां तांचो सगळ्यांचो एक सारको मोग आनी हुस्को अशें म्हणून तूं तांकां दुखय नाकाय हे वेळार तुवें मामा आनी बाबाक घोड दिवंक जाय आवय बाबाच्या बाबाक वेगळो जालो हो तुगे पास हाडलो निरो रेगीस येतलो तो येवचो ना आनी खंयच्या तोंडान तुका कोण घालायचो कितें जालां कोण आयला गमती बाय कितें होय डोंगरी आयला म्हजो पूत आयला आमचो पूत आयला बाबा तू कसो आसाय तुजी हांव वाट पळयत आसलो पूण तुजो भेस कितें म्हज्या पुता बाबा कितें खाल्लाय चला बेगीन वचात म्हज्या पुताक कितें खावंक हाडात चला बरी हांगासर हाडात आनी म्हज्या पुताक सगळ्या लोकांक एकठांय करात कित्याक आयच्या वर्सा एक व्हडलो दीस येता आयज म्हजो सादो परतून धाडायला चल बेगीन करून वच आनी तुज्या बाबाक कितें काम पळय तुजो सादो बाब परतून धाडायला चल बेगीन वच आनी ताका कितें खावंक जाय हांवें सारकें वायट केलें बाबा त्या सारकेपणान तुमचो दोगरेचो सांगत जावच्या बद्दल तुमकां सूख दिवच्या बद्दल हांव म्हजी गिरायकाय करून पयस वचों मोसा मारून हांवें तुमचें कांय पळयलें हांवें तुमकां दुकान घातली खबर भुगूस बाबा म्हाका भुगूस बाबा म्हाका पळोवंक ताच्या घरांत सांगूंक पावना तुजो पूत कसो न्ही बाबा त्या घरांत एक चाकर कसो म्हणून म्हाका तुज्या घरांत पावलो काय बाबा प्लीज सांगता आम्ही तुझी वाट पळयत आसले तूं केन्ना वचून घरा येतो तो काय म्हणून आनी आज तूं वचून आयलो म्हणून आमी इतली खुशाल जाले दोनया हांव काय मानिता हो म्हजो सांडलो पूत परतून घरा आयलो म्हणून आयज ह्या संवसारांत कितलीशीं भुरगीं आसा आपल्या आवय बापायक दूख दितात आपले आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक कांयच न्हय करिना पूण भुरगीं तांकां रेटिनात तांकां अपमान करतात संवसारीक जिवीत घेवन तांचे काळीज दुखयतात जी भुरगीं आपली चूक परतून घेतात आनी आपल्या पापांचे रोखड्या मागतात ती देवा मुखार एक व्हड सुपारी जावन वतात आनी देव तांचेर आभार लायमान रावता
जेजू आमकां सगळ्यांक आपयता एकामेकाक मोगसून आयज म्हज्या पुताक मोगसोणें मागोवन आपलें जिवीत बदललें कित्याक तो आपली वाट चुकलो I